ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ಜೈಜ ಮುಳ್ಳತಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮರ್ವಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ ಹೀಗೆ ಮದುಮಗಳದ ರೋಲ್ ಉಂಟು ತಾಂತು ಅಮ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಬಲಿ ತೆಲಿ ಪಾಲೆची जर्नी कशी सुरू जाता जुनी मस्ताना किसेट रड्ड चिल्लरे म्हणटाच काही गेल्या रे तसे प्रोग्राम असं करतात मग अबे पेमेंटाचे आणि काय डिस्कस करू ना येस म्हणून सांगू ना सडले ए ना स्किट डे ना बघू फन मारे म्हणते यान कंडाने इबडेदी इंचांच्या माल पोडी इंचांच्या पाला तई वेताना स्क्रिप्ट सोड दुसऱ्यांदा कॉमेडी होत आमची ही मुझे वडली फॅन मारविन नांगे मारविनातल्या का लागायचं ऑलविन सर म्हणते यांना बुडीत यांना नांडाला बुडवल मारे ನೀನನ್ बुडते ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮರ್ವಿನ್ ಅರನ್ನ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಓಸ ಅಲಯ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ಪಾನ್ಪೆರೆ ಓಯ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಏರ್ ಪಾನ್ಪೆರೆ ಈದಾನ ಮೂಲು ಕತಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ಪ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಾಟ್ಲೆ ಪುರ ಬಲ್ಪ್ ಬಲ್ಪ್ ತೋ ದೌಲತ್ ट्रे काणगोनता ಇಲ್ಲ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ आमच्या क्रिस्तांव लोकांक काही सपोर्ट आसा नाटकाक म्हणजे ते लेडीज बारान कशें ताजे एटिट्यूड आसा तशें तशें पडटा इल्ले नॉन वेज उलोवचे टायप तशें बरें आसता वय आल्या हे चक्के बत्ते या हांव इल्ले सॉफ्ट नेचर असो पयले आतां जाल्यार एक सांगले 10 उतरां पाटीन दिता हांव जे बायल पळयतात भुरगीं पळयतात ते बरोबर आसा ते झिरो तूं आमकां गोत्तू ना आमी कितले वर्सांची येता आतां पळय 40-50 जाताना गेली एक चेडवांचे रोल करून तो हिट जाता म्हळ्यार ते मस्त स्ट्रगल आतां ताच्या फाटल्यान पण आता करंटली तुम्ही प्रशांत सांगता नांत चेडवांचे येस काल ते रोड सायड रावला क्रिस्तावांत तूं आसो एकच प्रोफेशनल आर्टिस्ट आयडकी एंड गोत्ता पूण कुडतेल म्हणालो ताच्या तल्या 3-4 आर्टिस्टांक रेडी करता म्हणालो पूण मर्विन शिरवा कोणाक जावंक जाता पूण तांचे एकच कंडिशन आहलें तुवें नाटकांत एक्ट करूं नजो आमी फस्ट दिसाचे निकुल ओणस कोर्जिना मारले जी फॅन उंजी करले म्हणून ती कात कोर्रे आपोजी पो येना कर्मद एक्टर पार्टी येताना मात एअरपोर्टान म्हाका इतले झडपी लांगी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पासपोर्टान पुरे गल्फाची स्टॅम्पा हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमचे होस्ट लिझा रॉड्रिगज कोणायकी हसोवचे भोव कश्टांचे कोणायकी रोडोंक सुलाबाय रडा येतके एक तर कोणायकी एक उन्न तापाड दिले वा एक दोन गाडी सवले जाल्यार कोणायकी रडा येतके पूण हसोवचे काम तितले सुलाबायचे न्ही आनी तांतूय एक नितळ कॉमेडी करून लोकांक हसोवचे आनी त्या कॉमेडी सांगता आमच्या समाजान जावन आसचे कले एक इश्यूज काडणं लोकांक मनाक पावचे बरी सांगचे सांगता एक आमच्या समाज एक बरो संदेश दिवन सांगता हसोवकी करचें काम म्हूण सांगल्यार तें भोव कठीणायेचें काम आनी असलें एक काम फाटल्या 12 वर्सां जावन एक व्यक्ती करन आसा तो मनीस शिरवां गांवचो मर्विन आरान्ना म्हणून तांचें नांव जाल्यार मर्विन शिरवा म्हणल्या नांवा कालत एक स्त्री वेशधारी जावन कित्याक एका दादल्या मनशान एका स्त्रियेचो वेस घालतना थोडे फुडें ते दादलेपण येता जाल्यार ती स्त्रियेची नया नाजूक आनी पुरो हाडचें भोव कश्टांचें काम पूण मर्विन शिरवा हांणी एका स्त्रियेच्या पात्रधारी जावन सबार लोकांक हांसयला मात्र न्ही आनी त्या स्त्रियेचो पात्र सक्त रितीन खेळोन तांणी दाखयला तर आज तांचे एक फॅन जावन तांकां ह्या स्टुडियोक आपोवन हाडन आमच्या प्रेक्षकां सांगता तांचो एक समाज चलोवच्याक म्हाका भोव चड अभिमान भोगता तर मोगाचे वीक्षकां तुमचे तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमा तर्फेन श्री मर्विन आरान्ना वा मर्विन शिरवा हांकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा थँक्यू सो मच देव बरें करूं येस आमी तुमचे व्हडले फॅन्स तशें आज एक इंटरव्यूवर जावन वा एक पॉडकास्टर जावन हांगा बसच्या म्हणच्या की हांव आज तुमची एक व्हडली फॅन जावन तुमची व्हडली अभिमानी जावन हांगासर बसल्या कित्याक बले तेली पालेचे इतले सीझन जाले आनीक आमी बले तेली पाले पळोवन जाल्यार आमी आतां काली तुमी हांगा आसात म्हणून मास्का बरोबर सांगतात ना बट ऑनेस्टली सांगचें जाल्यार आमी बले तेली पाल्यांतले पळोवन जाल्यार एकच टिमाचे परफॉर्मन्स म्हळ्यार प्रशंसाचे मात आनी ते तातूंत आमच्या कम्युनिटीचो एक सांदो मर्विन ते एका स्त्री वेशधारी जावन तुमी केल्या त्या कंडक्टराचो पात्र जावन दी वा त्या एक केप्प्या मनशा कडेन उलोवचो तो एक पात्र जावन दी स्त्री वेशधारी जायचे म्हणले तले एक ती एक काल्याक तुमकां इंट्रस्ट आयले ಗೊತ್ತು ನಾ ಕಾಲ ಮುಂಚೆ सांगून हांव 5th आसतना भाग्यलक्ष्मी म्हणून एका नाटकांत ल्हान भुरग्याचो एक पार्ट केल्लो ICYM पयले आतां CYM पयले आहले युथाचे ते वर्साक एक आमचे सेलिब्रेशन जाता न्ही यूथ डे ते दळा म्हाका भाग्यलक्ष्मी म्हणून एक नाटकांत हांव ल्हान 5th जाल्लो म्हजो भाव म्हजी व्हडली ओनी ती पळय ते दळा खाजर जावना म्हज्या व्हडल्या ओनीक व्हडल्या भावाचे बायल सेकंड भाव ती पुरा तांतूं पार्ट करनासली ते म्हजो भाव म्हणालो एक पार्ट आसा कर तूं ल्हान भुरग्यांचो म्हणून ओके म्हणून केलो हांवें तांतूं ल्हान ते दळ स्त्री पात न्ही ल्हान भुरग्याचो इस्कलावेचो पार्ट
तांतू अनेक चिक्कम्मा म्हणून म्हळ्यार अनेक ती बायल आसता तिणें भुरग्याक समा खावोवचें ना टॉर्चर करचें त्या टॉपिकांनी पुरो आसलें बरो आहलो तो रोल. ताजे उपरांत हांव 7th गेल्या उपरांत हांव कन्नड मिडियम शिकल्लो हिंदू हायर प्रायमरी स्कूल आमच्या घराच्या मुखल्यानच. म्हळ्यार इगर्जिस्कला म्हाका काले धाडूना म्हळ्यार म्हाका आनी म्हज्या लास्ट भावाक 9 years गॅप ती पुरी इगर्जिस्कला वयतालीं. म्हाका व्हरूंक हाडूंक कोणी नासली त्या दाळा. त्या देखून आमच्या कंपाउंडाच्या मुखल्यानच आमचें इस्कॉल आहलें प्रायमरी. सो तें हांव वयतालो. थंय 7th म्हाका गोल्डन जुबलीक मिलिटरी वेडिंग म्हणून ते मिलिटरी स्टायलांत कशें काजर जातात तशें म्हूण सांगून ते दाळा चेडवांनी पुरा एक्ट करनात तांकां मस्त हेजिटेशन लज आनी पुरा. सो टीचर म्हणाली लिल्ली टीचर म्हणून क्रिस्तांवाची ती म्हणाल मारवीन ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ म्हणाली ಹೀಗೆ ಮದುಮಗಳದ್ದು ರೋಲ್ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ನಾನು ಮಾಡಿ खंयचेय जाल्यार आमी ते दाळा म्हाका काले म्हळ्यार 5th एक ड्रामा केला न्ही नेक्स्ट म्हाका काले इंट्रस्ट म्हळ्यार खंय म्हाका चान्स मेळटा तें काले ओके पुरे केल्ले हवद म्हणचे वेचिंत. तशें मागीर 7th म्हाका एक तिणें एक तांबडे कापड न्हेसोन होकलेस रोल ते दाळा म्हाका कांय गुत्तुना. पूण तांतू डायलॉग नासले काले एक्टिंगान मात म्युजीक प्लस तांतू ते मिलिटरीचे कशें तांणी चलचे तशें पुरो करून 7th हांवें गेलो. 8th गेल्या उपरांत ते दाळा आमकां थंय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनांनी पुरो स्टार्ट जालें. तेंय हांवें कालें केलें. 7th हांवें लेडी रोल केलें. 8th होकलेचो रोल करया म्हूण सांगून छद्मवेश आमचे क्रिस्तांव होकलेचे म्हजी ओनी ब्युटिशियन तिजो गाऊन काणगोन ती बाड्याक आनी गाऊन दितात न्ही ब्युटी पार्लरान. सो तिजो गाऊन काणगोन हांवें होकलेचो रोल केलो. तांतू अरुण म्हणलो म्हजो क्लासमेट तो न्हवरो कर लागलो हांवें होकलो तांतू आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. ताजे उपरांत 9th गेलो. 9th वेताना ताजे उपरांत थंय हांवें मोगरल्यांचो रोल केलो. निज मसले व्हरून एक हें व्हरून मायेचें कॉटन कापड न्हेसोन तें केलें. तशेंच म्हाका वर्साक एक फॅन्सी ड्रेसान म्हाका प्रायजां मेळटालीं. प्लस तें डान्स आनी पुरो करताना डान्साक म्हाका आपयताली टीचर डान्स केलो. प्लस नाटकान ललांशे कन्नड नाटक पौराणिका पुरा तांतू ललांशे रोल केले. संन्यासीचे रोल मागीर लेडीज करता लेडीज मारता म्हणटा लेडीज. मागीर ताजे उपरांत PUC उपरांत नाटकाचे इंट्रस्ट आमचे शिरवंत एक नाटक जातात वर्साक हांवें पुरे इंटरव्यून सांगचे सेम ते युवक मंडळाचे जातात. तांतू हांव नाटक पळोवंक वताना म्हजो एकलो गुरू म्हूण आहलो तो आतां सरला 26 years जाले सतीश शेणै म्हणून तो तांतू लेडी रोल करनालो तुळू नाटकान. तो कोण हांवें ताकाच तो ऑब्जर्व करचें जालें आनी ग्रीन रूमाक वचून पयलें वचूंक भियेताले आमी ग्रीन रूमाक मेकअप आनी करतात जोर करतात याके बंदत होगे ಹೊರಗೆ म्हणून तशें पुरा जोर करताले. आमी ते आंतू जर्नेलान तसो लोव तेलचे तशें पुरो आहलें मेकअप आनी करतात ती कशी रेडी जातात म्हणून ते पुरो शिकून घरा येवन प्रॅक्टीस करचें. भयणीचे मम्माची कपडा न्हेसोन आनी पुरो प्रॅक्टीस करचें. हांव अशें केलें. मागीर इल्लें पावडर घालचें वनयेचें लिपस्टीक आहलें चूर सारोवचें आनी आरशे मुखार रावचें चेडवां बरें दिसता गे म्हणून तशें पुरो आहलें म्हजें ल्हान आसतना एटिट्यूड. तशें कर मागीर हांवें ताजे एक दिसात तो अंगडी फायनान्सान काम करतलो सांजे ताज्या भोवजीची बस स्टँडान एक आंगड आसा थंय तो काम करता. ताजे लागीं वचून हांव एक दीस उलयलो. उलोवन सांगलें म्हाका अशें इंट्रस्ट आसा. तो कोंकण्यांचो पूण आमची कोंकणी बरी उलयता. हांवें सांगलें म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हाका नाटकान रोल दिताय गे चान्स दिताय गे म्हणून. जायत म्हणालो तुका घरा काय ते दाळा घरचे आनी परमिशन काण घेजे घरा काय म्हणना हांव सांगता अशें डान्स करता म्हणून सांगून तशें नाटक सुरू जावचे पयलीं हांवें डान्स करूंक स्टार्ट केलो फिल्मी डान्स. फर्स्ट डान्स म्हजो हो तक्षक पिक्चर मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे वय तो पुरा कोणाचे की घागरा चोली हाडणं ते घालणं ते दाळा कॉस्ट्युमाक आनी पयशे नात आनी आमच्या घरा जाय जाल्यार ताले कॉस्ट्यूम नासले कोणाचे पुरो वचून विचारचे म्हाका एक अशें कॉस्ट्यूम दी म्हणून सांगून तांची कॉस्ट्यूम. मागीर आमच्या घरा लागीं एकली आंटी आसा सिंथी आंटी म्हणून तिजी चुडीदार तिणें स्लीवलेस घालचे सो तिजी चुडीदारां घालची. तशें पुरा नाटकान कॉस्ट्यूम ओट्टू करून एक रोल डान्स आनी पुरो करतालो. तशी म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली. 2000 उपरांत हांव प्रोफेशनल आर्टिस्ट जावन म्हळ्यार पयशां खातीर ते दाळा कितले पेमेंट 50 रुपये 100 रुपये तितलेच वय थोडे कडेन दिले नातल्यार सांगतात इंचेने देवेरना सेवेन देनले म्हणून कालंगरचे एक चान्स मेळ्ळे म्हणून. मागीर आमकां एक बसाक ते दाळा उणेत्ताले 5 रुपये 10 रुपये वचून येवं ते दाळा काले 2 ड्रामा म्हळ्यार ते दाळसो लोक आतां पुरो व्हेकल्स आसा ते दाळसो लोक काले म्हूण सांगल्यार हाडलें आनी ड्रामा जाताना तांकां घरा वचचें जाल्यार सकाळींच जायचे म्हळ्यार राती वचूंक भियेतात वय रान आनी पुरो आसता व्हेकलान. सो 2 ड्रामा ते दाळा म्हाका एका ड्रामांत हिरोईन एका ड्रामांत कॉमेडी पार्ट तशें 2 ड्रामा करतालो हांव सेम स्टेजीर एकच रातीक 2 ड्रामा करतालो. मागीर ताजे उपरांत एका नाटकांत 2 रोल करतालो. ते डान्सराचो रोल आसता थोडे पटी लायक थोडे कशें आसतात म्हळ्यार एक नाटक आसता तांचो एक काले म्हणी बार डान्सर क्लब डान्सर तशें आसता.
नातले ते प्रॉस्टिट्यूटाचे रोल असतात, आयटम सॉंग आयटम सॉंग्स तशे. ओके मागीर तांतू प्रॉस्टिट्युशनाचे मेन एकले कॅरेक्टर आसता, ताजे एकले असिस्टंट आसता, ते पुरो रोल करचे. म्हळ्यार हांव मॉडर्न ड्रेस घालतालो वय, आमकां इल्ले क्रिस्तांवांक मॉडर्न ड्रेसाचे पयलें इल्ले क्रेज न्हय, करेक्ट ते घालून हांव तशें करता. तेदळ हांव बारीक आसलो, तेदो पूरण आवोन जियेर मारे पूण ओलतूड पासत ती निकलो, पूण अशें सांगतालो तेदळ हांव चेडवां पर्यंत दिसतालो मस्त ल्हान बारीक जावन तशें. मागीर 2000 हांवें पेमेंटाक एक्टींग करूंक स्टार्ट केलें. म्हजी 35 इयर्स जर्नी जाली ड्रामाची टोटल वय. नाटकांना न्ही पुरो पार्ट करचे, डान्स करचे न्ही पुरो ओके, ओके बट एक स्त्री असो रोल करचो म्हणून सांगल्यार इट इज नॉट इझी. आता इस्कलाच्या लेवलार आतां आमी काण घेता, सांगल्यार 7th स्टँडर्डान तुमकां एक टीचरीन रेड कलर काप पाडनासलो न्हू, वय एक हें केल्या म्हणून सांगून इमिडिएटली तमाशे करूं सुरू करतात, Okay. आगळ हुडगी बंदत. वय. सो हे पुरो तुमी कशें फेस केले? अली पुरो खाली आयकूंक मेळो ना जाल्यार मस्त मेळ्ळा म्हाका आयकूंक, कित्याक म्हण सांगल्यार हांव इल्लें सॉफ्ट नेचर असो पयलें. आतां जाल्यार एक सांगल्यार 10 उतरां पाटी दिता हांव, पूण पयलें म्हाका उलोवंक गुत्त नासलें. हांव मस्त पावपालो, सांगलें आयकतालो, घरा येवन रडटालो, मम्मा लागीं सांगतालो अशें म्हाका तमाशे केले म्हणून. तशें पुरो जालें. मागीर स्टॉप केलें. कांय नाका, स्टुडंटांनी पेंटेंत हांव सोलोन वेताना म्हाका कालें नांवान सांगतालीं, आल्या हे चक्के बत्ते या तशें म्हणटाले, आयज डे अशें म्हण सांगून. आयकलें एक दीस हांवें एकल्याक पटक्क जाप दिली. हांवें हांगा सांगचें ना, हांव रियली सांगता जाल्लेंत. हांवें सांगलें अंद यान चक्केने अंदात ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೇರೆ ನನ್ನ ಪೊಂಜೊನ್ ಲೆತ್ತೊನ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು म्हूण तशें हांवें डायरेक्ट आन्सर सांगलें. पेंटेंत सांगलें हांवें, पेंटेंत सांगल्या उपरांत ते जोर सांगलें. त्या दिसा हांव मस्त जोर जालो. म्हळ्यार हांवें सतीश शेणे म्हूण सांगलें पळय, ताजे लागीं सांगलें अशें म्हूण. तो म्हणलो अशें आन्सर दी, मागीर तुज्या रगल्या कोणी येना. आजुनूय आसा तो मनीस, आजुनूय म्हजें तोंड पळयना. कितलीं वर्सां जालीं? ऑलमोस्ट 25 इयर्स सर्ट जालीं. त्या देखून हांवें थोडे पुटी सांगचें ह्या बालयान तो जावे म्हणचें, तशें पुरो सांगचें जालें हांवें. म्हळ्यार तशें हें करता. म्हणल्यार तितले भितर तितलें दूख दूख सोंसल्या. वय. तशें म्हणटाली म्हाका, ओके जावन दी, हांव आतां लेडीज कॅरेक्टर पयलें हांव करनूच आसता. म्हजें एटिट्यूड तशें जावंक पुरो, चलची स्टायल तशें जावंक पुरो, उलोवची स्टायल तशें जावंक पुरो, ओके. पूण हांव आतां तांचो जोडटा. आतां म्हज्या घरा एक 10 किलो तांदूळ मणी वेता मू, तरकारी वेता, मांस मासली वेता मू, तें म्हजें आतां डेली ब्रेड जालां. आतां कोणेंय तमाशे केल्यार म्हाका कंप्लेन करी. आतां पुरे रायट्स आसात न्हय, करेक्ट तशें कांय आतां हांव कोणाकी कांय बी येना, कोणाकी बी येना. म्हाका कालें म्हणना, म्हाका स्वातंत्र्य आसा, म्हाका कशेंय जियेत. कोणी कांय क्वेश्चन, इवन म्हज्या घरच्यांनी क्वेश्चन करूंक ना. तशें म्हजें आतां हें तितलो धैर्यादीक जाला हांव आतां. करेक्ट. सुरू करतना पेरेंट्स जाता घरातून सपोर्ट आसलो गी? फस्टाक ना, डेफिनेटली नासलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांव लोकांक खंय सपोर्ट आसा नाटकाक. तूं शीक आनी बायल्या गांवचो जोड, मागीर 1000 जा भुरगीं बाळां तेंत. हांव गेल्लो कामाक, नाटकांनी परत सोड दुबय गेल्लो, 2 म्हयने आहलो. 2 म्हयने आहलो. म्हाका तें काल जालें म्हळ्यार काम ओके आहलें, बट तें एकोमोडेशन बरें नासलें. तांणी म्हाका हांचे वट्टूक एकोमोडेशन दिलें लेबर कॅम्पान. ते मस्त गलीज जाले, ते अफगानी पाकिस्तानी पुरो आहले. ते मस्त वॉशरुमांत सामान आसली, म्हाका तें सांगूंक गलीज जाता. त्या देखून मागीर म्हाका हेल्थ वायज फूड करेक्ट जायनासलें. हेल्थ वायज ते काले म्हणटात तांचो एक राती सांबार, तांतूं कुवाळो, मागीर तांतूं कुंकडाचें मांस आनी कालें पुरो आसतालें पुरो ओट्टू घालून रांदचें तांणी. तशें करचें आहलें. ते मागीर हेल्थ वायज म्हाका मागीर हांगा चेस्ट पेन स्टार्ट जालें. म्हज्या भावाक सांगलें म्हाका अशें जाता, हांव हार्ट अटॅक जावन मरता म्हूण. नाका तूं वच, हांव विजिटींग विजा येतालो आनी फ्री झोनान काम करनासलो हांगा जबलाली. जबलालीन. वय. तशें मागीर भाव म्हणलो नाका तूं वचून इल्लें रेस्ट कर, मागीर पळया पाटी येवचें जाल्यार येया म्हणचो. तशें आयिल्लो परतून नाटकाक जॉयन जालो. नाटकाक जॉयन जालो, मागीर म्हजें अशें टर्नींग पॉयंट स्टार्ट जालें. वय. आनी ताचे मदें येतना तुमकां एक नांव जोड दिल्लें, मरवीन म्हणून सांगल्यार कोण म्हणून सगळ्या संवसाराक दाखयलें एक बालेतली पाले. वय करेक्ट. सो बालेतली पालेची जर्नी कशी सुरू जाता, ते एक तुमकां चान्स खंय तावन मेळटा, ताचे विशीं म्हाका इल्लें सांगतात. बालेतली पाले एक्चुअली म्हळ्यार तांकां स्टार्ट करता आनी एक स्टँड अप कॉमेडी भशेन स्टार्ट करचें प्लॅन आहलें. बालेतली पाले तिंत म्हणटात कोण ऑर्गनायझर, तेंत ताका एक रूपरेख दिल्लें प्रशंसा टिमान म्हणटात. म्हळ्यार ते स्टँड अप कॉमेडी म्हळ्यार आमकां पयलें काय जालें, आतां कपिल शर्मा शोंत आनी प्रकाश गेस्ट येतात, उलयतात, सायडीन म्युजिकाचे आसतात आनी थोडे आर्टिस्ट येवन आतां कॉमेडी पुरो डेव्हलप करतात. आमचें कशें आहलें म्हळ्यार तशें ते कॉन्सेप्ट आहलें. म्युजिकाचे अलाउड नासलें. म्युजीक आमचें डे 1 तावन फर्स्ट एपिसोड येतावन आमचेंच म्युजीक करून ते दाळ आमकां 5 मिनटांनी कॉमेडी फिनीश करूंक घालें. ते दाळ हांव आनी प्रसन्न दोगूच जाण आहले. संदीप आयलो सेकंड एपिसोडाक फर्स्ट सिजनाच्या. सो आमी दोगांत वचून 5 मिनटां म्हळ्यार 1 सेकंड तशें प्रॅक्टीस करताले. 5 निमिष जास्त वरें बल्ली आमी डिस्क्वॉलिफाय जाता, तशें जाता म्हणून. तशें बियान 5 मिनटांनी केलें.
मागीर हर एकले आमकां पयले तुमचे म्युजीक प्ले करूंक ना तशें पुरा रेस्पेक्ट आहले हे आहले Restrictions आहले. रिस्ट्रिक्शन आहले मागीर आमचे म्युजीक आनी पुरो जाल्ल्या उपरांत मागीर तांणी आमकां आमचे टिमीत स्पेशली या बोसा तुमकां काले जाय फेसिलिटी तशें बरें करून दिवचे आहले करेक्ट. मागीर पुरो जाणांनी आमचें कॉपी करूंक स्टार्ट केलें लायक म्युजीक जावन दी मागीर आर्टिस्टांचे कॉन्सेप्ट कशें करता आमी हर एक कॉन्सेप्टांत एक मेसेज दिताले ते करेक्ट. पुरो लोकांक मस्त लायक जालें जड्जसांक मस्त लायक जालें तशें आमी 4 पटी विन जाल्या त्या देखून म्हाका कालें म्हण सांगल्यार हांव कसो हिट जालो म्हळ्यार म्हाका एवरी एपिसोडान दुसरे रोल प्ले करूंक चान्स मेळ्ळे करेक्ट. त्या देखून मागीर मस्त चॅलेंजींग आतां हांवें सांगलें कंडक्टर रोल ते हांवें मस्त स्टडी केला हांव एक कॅरेक्टर दितना ताजे विशयान मस्त स्टडी करता थिंक करता हें कॅरेक्टर कशें करीत आतां म्हणजे ते कंडक्टर रोल म्हळ्यार लेडीज बाराचे एक चेडू चेडू ते करेक्ट. लेडीज बार बंद जावन गांवांत येवन कंडक्टर जालें म्हळ्यार ते लेडीज बारान कशें ताजे एटिट्यूड आसा तशें तशें पडटा बॉडी लँग्वेज तशी वय असते. तशें आसा जे हा. एक तर आनी ताणें बिंदास आसचें सिगरेटी वडचें जावन दी आनी काले इल्ले नॉन व्हेज उलोवचे टायप तशें पुरो Correct. आसता वय इल्ले एक्सपोज वय, करीत that is a character तो. वय Correct. कॅरेक्टर वय हा. तशें पुरो ताका हांव फुल्ल रेडी जावन ताका विग जावन दी मागीर इल्ले केस शायनींग स्प्रे जावन दी ताका मेकअप जावन दी कॉस्ट्यूम जावन दी ते घालून पळोवन करेक्ट फिट्टींग आसा म्हळ्यार फिगर चेडवा बरी म्हजे व्हडले पोट आहले ताका बेल्ट घालून आनी बिक्कोन आनी पुरो काले पुरे केलें बट हांव ताजो मस्त हिट जालो Correct. ते कॅरेक्टर मस्त आनी अजुनूय मस्त आना Correct. किसेट रड्ड चिल्लारे म्हणटाच खंय गेल्यार तशें तशें ते मागीर एक हांवें कमळाचे कॉन्सेप्ट आसा वय, correct. ते एक हळ्ळेचे बायल घरा काम करचे तेंत म्हळ्यार कॅरेक्टर तशें तोसाचें की म्हळ्यार गेटअप म्हणजे आतां नेक्स्ट आयले एअर होस्टेस Air hostess, correct. चॅलेंजींग रोल विदीन 6 मिनिट्स हांव तितले गेटअप चेंज करना विग मेकअप कॉस्ट्यूम Correct, पुरो correct. चेंज कर काले हांवें भितर घालें म्हळ्यार एक स्टॉकिन्स मात घाले ताका घालूंक एक 10 मिनटां जाय बाक्सोन ते पुरो घालूंक मस्त कश्ट म्हाका रापा घालूंक जायना ते एक मात्र हांवें भितर घाल्लें मागीर पुरो काण उडोवन दुसऱ्यांत कॉस्ट्यूम दुसऱ्यांत विग दुसऱ्यांत मेकअप दुसऱ्यांत इयरिंग्स ऑर्नमेंट्स Yeah, everything has ताका to be वय changed. ते Correct. ते म्हाका 6 मिनिट्सांत येवंक काडलें 6 मिनिट्स Wow. तांत हांव रेडी जावन आयिल्लो Correct. तशें वय तुमच्या या जर्नीक आमी पयले आमची एक कॉफी चियर्स करया नाल्यार मागीर निवता थँक्यू मागीर आमी आमचे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करया. थँक्यू जशें आतां बरे तेलीपालेक येतात 4 सिजनां विन जातात ओके आनी प्रशंसोचो टीम म्हणटाना तुमी केल्ले एका वरनी एक कॅरेक्टर्स ते तुमचे एक म्हळ्यार तुमचे कॉमेडी आसले वय दरा बसून तुमी लोकांक हांसयला एक लोकांक एक हिंट दिवन एक तुमी लिसा हांवें तशी केला सो हे स्क्रिप्टांनी पुरो कशें तयार जाताले कोणाचें पुरो कॉन्ट्रिब्युशन आसतालें तुमचे प्रॅक्टिसस कशी चलताली. स्क्रिप्ट म्हूण सांगल्यार रेडी करतले आमचे टिमाचेत उरले ते एक जाण हांव कालें आसल्यार तातूंत कालें चेंजीस आसल्यार कालें म्हणी तशें स्क्रिप्ट तेत बरयताले हांव वचनातलो हांव काली प्रॅक्टिसाक मात्र वयतालो कित्याक म्हळ्यार म्हजे एक्टींग करचें पुरो टॅलंट आहा म्हाका बरोवनचें टॅलंट ना बरयल्लें करेक्शन करून डायरेक्शन दिवचें टॅलंट आसा बट म्हाका बरोवनचें टॅलंट ना तशें जावन स्क्रिप्ट पुरो तेत रेडी करताले ताका म्हाका दिल्लो रोल कालें म्हण स्टडी करन इल्ले आयडियास दितले इंच मालपूड अंच मालपूड म्हणून म्हजे मागीर एक्स्ट्रा मसाला आसा इंच मालतना इंच बारपूंड एक इंच कॉस्ट्यूम मालपुगा तें पुरो कलर सिलेक्शन तें पुरो कॉस्ट्यूम म्हजें ओन करतालो हांवें कालें केल्यार डन जातालें म्हाका तें उंद पाडोडचें हांव पाडोडची म्हणून तशें कांय सांगनातलें कित्याक म्हूण सांगलें हांव ताका तितलें परफेक्शन दितालो करेक्ट पूण आतां एक सांगचें आसा म्हळ्यार सडावत ए लेडीज कॅरेक्टर कोण करतात तांच्या नॉर्मल लायफाकी म्हळ्यार तुमी कांय जाता तुमचे उलोवणें दिल्ले सॉफ्ट म्हळ्यार तुमकां फोन वय, करता वय, नाही पडत वय. तुमचो ताळो तुमी मस्त सॉफ्टली उलयतात वय. ऑटोमॅटिकली तुमच्या रियल लायफाक येताना ते रियल लायफाचे इन्फ्लुएन्स आसता ते तुमी कशें बॅलन्स करतात. ॲक्च्युअली कालें म्हण सांगल्यार वय म्हळ्यार म्हजे भशेन लेडीज कॅरेक्टर्स मस्त आसा समाजांत तांच्या मदें मस्त हें जालां कित्याक म्हण सांगल्यार काजर जातात काजर जावन इमिडिएट इल्ल्या वर्सांनी तांचे डिवोर्स जाता कित्याक म्हण सांगल्यार देर इंटू लायक ती पुरा घरा इल्ले चेडवां भशेनूच बिहेव करतात कॉस्ट्यूम तशें घालचें जावन दी आनी तांकां इल्ले दुसरे कॉन्टेक्ट्स आसता तशें पुरा तें बायलांक कळटा कित्याक म्हण सांगल्यार एका गोवाचे एटिट्यूड ताजे वांगडा रावतना तो कसो आसता असोच आसता की म्हण थोडे फावटी काजर जावन भुरगीं जाल्ल्या उपरांत ती हें जाता म्हणून कालें गो तांकां एक नांव येता काजर जाल्ल्या फुडलें काजर जावन इतलीं वर्सां तुका कितें भुरगीं जावन तुका भुरगीं करूंक जायना न्ही तशें पुरा ते सुमार जाणांचें हांवें आयकलां काजर जाल्ल्या एका वर्सा भितर तांचे बायलो बाळ फस्ट तांणी भुरगीं जावचीं भुरगीं जाल्यार तूं म्हणटात नातल्यार आमकां भुरगीं जायना न्ही म्हूण सांगतात तशें हांवें सांगचें तुमी लोकां खातीर काळजी येतात तुमकां कॅपेसिटी आहा कॅपेबल आहा एका बायलेक एक फॅमिली तुका डेवलप करूंक तूं काजर जा नातल्यार जायनाका घरची मस्त फोर्स करूंक पुरो आनी मुखार कोणात आयच्या काल मुखार कोणात म्हणटात काजर जाल्लीं आतां काजर जाल्लें पुरो मस्त कोता मस्त डिवोर्स जावनचे तांकां दुसरे एफेर आसचे मस्त समाजान जाते आसा हांवें सांगता तशें जावनच्या की
आवय बापूय असले तांकां बरें कनपळ्ळें फॅमिली बरें कनपळ्ळें तुजी तूं आमकां गोत्तू ना आमी कितले वर्सां जियेता आतां पळय 40-50 जाताना गेली पुराणां करेक्ट वय आनी आमी लाँग लायफ लाँग जियेता आमचे बायल पळयतात भुरगीं पळयतात ते बरोबर आसा ते झिरो ते नंतर हांव सांगचें जाल्यार ते म्हाका दिसता 100 काय एक 3 to 5% एक जावंक पुरो उरले 95% आय डोंट बिलीव दॅट करेक्ट तशें. तशें तुमकां काही म्हणे लायफान काजा जाय जेमसून कोणा तुमने फोर्स येवं नांगी म्हाका मस्त आयिल्लो फोर्स फॅमिली तावन जावन दी म्हाका सोसायटी तावन मस्त आयलो इदाय मदम्या पुजा तशें म्हूण सांगून ताका हांवें सांगलें म्हाका सैरीक येय जाल्लें पूण तांचें एकच कंडिशन आहलें तुवें नाटकांत एक्ट करूं नजो एक्ट केल्यार म्हणून तुवें लेडीज रोल करूं नजो हांव आतां फेमस जालो मात्र सो हांवें सांगलें म्हाका का लागी कारण कित्याक म्हूण सांगून ती म्हळ्यार बायल्यांत आनी पुरो लायक ती कालें चिंतात हांव एक लेडीज कॅरेक्टर हांव शीमेल कोण ना ट्रान्सजेंडर कोण ना तशें पुरो चिंतात करेक्ट ताका मागीर म्हाका तें फस्ट कळोन नासलें मागीर हांवें तांच्या लागीं लायक विचारलें डायरेक्टली सांगा कालें रिजन म्हूण सांगून तशें म्हणून आसलें मागीर ताजे उपरांत म्हाका काजाराचे मेंटेलिटी गेली सुमार एक 7-8 सैरीक आयली टिचर्स हांव टिचींग करनासलो न्ही तांचें एकच ताल्लें नाका तुवें सोडीचें एक्टींग म्हूण सांगून ते म्हजें फस्ट म्हजें एक्टींग पॅशन आहलें आतां म्हाका प्रोफेशनल सो त्या देखून हांवें सांगलें तुका जाय जाल्यार सोडटा म्हजें एक्टींग फील्ड सोडना कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक लेडीज रोल करून फेमस जावंक मस्त कश्ट आसा रायट आतां एक रियल चेडो हिरो करता या विलन करता कॉमेडी पार्ट तांकां कशेंय करयेत एक चेडवांचे रोल करून तो हिट जाता म्हळ्यार ते मस्त स्ट्रगल आसा ताच्या फाटल्यान करेक्ट वय आनी ते इजी कामी न्ही तशें जावन म्हाका ते बरें प्लॅटफॉर्म मेळटा ना ओके कशेंय सिंगल कशेंय जियेत हांव धैर्य आसा हांव आसा म्हजो देव आसा म्हाका धैर्य आसा हांव कशेंय जियेता कालेंय करता म्हाका कोणी फॅमिलीची सोडून घालना म्हणून म्हाका कोत्ता इन केस हांव खंय बॅड रिडन जाल्यार कालें जालें फ्युचरान हांवें एकच सांगचें देवा लागीं टप्प मोरून दी टप्प वेता हांव वय तशें जावचें नाका रडोवचें कोणाकी सुलाभ वय वय कोणाकी कालें सांगलें मार्ग येताना कोणाकी कालें सांगून तांकां इन्सल्ट केलें इमिडिएटली रडो येता बट मनशाक एका नितळ इंटेन्शनान हसोवचें म्हणून सांगल्यार बारीक कश्टाचें अँड यू हॅव बीन डुईंग दीस ऑल दीज इयर्स देखून आमचे हांव तुमकां एक व्हडलो सॅल्यूट थँक्यू सो मच तेंचे एक आर्टिस्ट स्टेज मुखल्यान बरो दिसता लोकांक हांसयता या रड येता ताच्या एक्टिंगान तो तांकां पिशें करता कालेंय करूंक पुरो पूण बिहायंड द स्क्रीन आसा पळय तांचे आमचे कश्ट आहात पळय कोणी ना आतां तुमचे जाल्यार पॉडकास्ट आयल्यार आमी ओपन उलयता कित्याक म्हूण सांगल्यार लोकांक गोत्त ना अमरवीन गी ताजे लागीं पयशे ताका बरें एक्टिंग मेळटा ताका बरें पेमेंट दितात म्हणटात पूण ताच्या फाटल्यान हांव कितलें स्ट्रगल करता तें कोणाकय गोत्तू ना आतां एक लेडीज रोल करचें जाल्यार हांवें एक डान्स सांगल्यार हांवें एक नॉर्मली नॉमिनल रेट काणगोची म्हाका वळखीचे चड काणगो जायना एक 5,000 घे एक नातल्यार ट्रॅवल करूंक घाले 10,000 8,000 अशें म्हणटा तितले गी तुजे फीज म्हणटात तितले फीज म्हणल्यार म्हजे मेकअप एक्सपेन्सीव हांव ब्रँडेड घालतां कित्याक म्हाका एक पुटी घालन म्हजें तोंड पाड करूंक ना लायफ लाँग करीचें स्किन केअर म्हजे कॉस्ट्यूम हांवें काणगोचे म्हजे कॉस्ट्यूम कांय 100-200 रुपया न्ही मिटराक 800-700 तशें पुरा रेट आसा पूण हांवें ते व्हडले विशय सांगचे न्ही बट म्हजे तशे रेट आसा कित्याक म्हाका ते पसंद जालें की ते म्हाका जाय दिता कितले रेट जाल्यार हांव फाटीं मुखार पळयना सो ताका स्टिचींग हांवें स्टिचिंगाचे हे डिझायन दिवचे आनी म्हजे रेडीमेड खंयचे ना म्हाका घालूंक जायना रेडीमेड घाल्यार लायक आमचे बॉयसाचे इल्ले चेस्ट ब्रॉड वयर घाला सेकेल्यान ओडल्या वयर येना तशें जाता त्या देखून हांवें कालें करचें ओन स्टिच करचें ओन म्हजें कॉस्ट्यूम इवन ब्लावज बायल मनशां सांगता ही ब्लावज होल पडला वया बेरिटेक अंट दिले का पूण आत डीप पाडो शोक तोजून तशें आमचे ताणें पुरो इनवांची मोगरां आनी पुरो आसा तीं पुरो ते बारी फॅन्स म्हजे तांची एकच ताणें पळोवनचें कालें गो तें मरवीन आयलो गी आतांचे कॉस्ट्यूम घाले कानाचे खंयचे घाले मुद्यो खंयचे घाले ब्लावज खाली घाला वय लेडीज म्हणजे ताजेंच फॅन एक्चुली तुजे म्हळ्यार म्हजे कॉस्ट्यूम तशें इल्ले कॉन्ट्रास्ट कॉस्ट्यूम आनी ताका लायक ताका मॅचिंगाचे ऑर्नामेंट्स आनी एवरी सीन म्हाका टायम मेळटा कानाचे चेंज करचे हे नेकलेस चेंज करचे चेंज वय वय ते एक म्हाका क्रेज पयलेंतान म्हळ्यार लोकांक इल्ले डिफरंट दिया म्हण सांगून एकच घाल्यार काल जाता एंत गी फास्ट जावन लास्ट मंथ एक ते लोकांक स्मॉल थिंग्स कित्याक म्हळ्यार एका ड्रामान तुळू ड्रामांत म्हाका एक आवयचो रोल बागबान मुवी पळयल्यात न्ही तुमी अमिताभ बच्चनाची आनी हाची ते एक भुरग्यांनी बापायक आवयक स्प्लिट करचे तशें एक आमचें ड्रामा आलो दुम्म पिरेन्नले म्हण सांगून तांतू हांव आवयचो रोल दोगां भुरग्यांनी लढाई करून 2 घरां करचीं तांतू हांव म्हळ्यार पापाचो आवय ते कॉटन कपडां घालून आनी परत तशें तांतू हांवें हे पांयाक कालुंगुरा ते घाल्ले ताका म्हजे ड्रामाचें म्हणालें हांव दायक पाडो मरे हांवें येर तूं पेरूं वय तशें म्हणालें
ते काही म्हण सांगल्यार आमी बॉम्बे नाटकां गेल्ल्याक ते इतले विमर्श आयले म्हळ्यार पेपरान तांणी घाला तो मरवीन इतलो परफेक्ट म्हण सांगले एक बायल रोल मूंकुती जावन दी गंदा जावन दी स्टिकर जावन दी हें जावन दी कांगणां जावन दी मागीर एक तांचे ओड्डूंक गेला म्हणून ओड्डूंक गेला वय ते वी शेप तें घाललें हांवें तें घालना कारूंक गेला पाड दिना आत परफेक्ट आर्टिस्ट म्हणून तांणी सांगलें म्हाका खुशी जाली हांवें वचून फस्ट दाखयलें पेपर पळय तुमी त्या दीस म्हाका सांगलें कोण पळय पेपरान न्यूज आयले म्हणून त्या देखून म्हाका परफेक्शना फस्ट प्रिफरन्स दिता तशें करेक्ट आतां हें पुरो खंय शिकल्यात शिकले म्हण सांगल्यार म्हाका इल्लें ऑब्जर्वेशन चड लायक हांव खंय फंक्शनाक गेल्यार खंय गेल्यार इल्लें बायल मनशाक अशें पळोवनशें हांवें पळोवन तांची इल्लें एटिट्यूड तांणी कळलें कॉस्ट्यूम घालां खंयच्या कापडाक कशें ब्लावज पयलें सेम आसलें ब्लावज आनी आतां इल्लें ऑपोजीट घालतात कॉन्ट्रास्ट वय तें पुरो आतां फॅशन आयलां तें मागीर कालें पुरो ताका खंयचे ऑर्नामेंट्स घालता तें पुरो हांवें इल्लें ऑब्जर्व करचें चड वय त्या देखून तें पुरो हांव शिकता आनी मुवींत जावन दी नाजाल्यार खंय आंतू जावन दी खंयचे आंतू मुवीन जाल्यार हांव ऑब्जर्व करता कोण खंयचे कॅरेक्टर कशें ती एक्ट करतात खंयचे कॉस्ट्यूम घालतात तें पुरो हांव पळयता तशें आतां हांवें आज इल्लें जागृत जायचें पडटा तशें आतां आयिल्लें आतां वळटा म्हजे कडेन उलयतना काले पुरो ऑब्जर्व केला ओके तशें म्हणटा आमी इल्लें जागृत जायचें पडटा आतां मरवीन आतां आसतना आमकां पुरो ऑब्जर्व करतात म्हणटा सो वी हॅव टू बी एक्चुअली कालें म्हण सांग आमच्या फॅमिलींत म्हजी बहीण जावन दी म्हणजे ओनी जावन दी फस्ट तांकां कॉस्ट्यूम काले कापडां काडूंक आसल्यार म्हाका आतां म्हज्या भयणीच्या दुवेचें काजार जालें साडो काडटनाय म्हाका आपयला म्हाका मुन्ना म्हणच्या घरा मुन्ना हो साडो जायत की ओके तें इल्लें म्हजे भशेन इल्लें कल्चरल लायक ताका पुलान सोत्तो साडो जायचे अशीत कार्यमणी जायचे तशें पुरो ताचें इल्लें तें म्हजे टेस्टाचें तशें जावन आमच्या घरा खंयचीय कापडां काजराक फुल्ल म्हज्या भयणीन आपण तूं सांग तुजें सिलेक्शन म्हणून वय त्या देखून म्हज्या मम्मीचे 2 कापडां काडलीं मम्मीक फस्ट कापड पसंद जावन नासलें कॉस्टलीचें काडलें भयणीन तें पसंद जावन तिका इल्लें नासमाधान आहलें ताजे उपरांत नेक्स्ट टायम आमी कापडां काडूं येता मम्मीक म्हळ्यार कोडी येलें आनी तिका आपण हाडूं ना कित्याक म्हळ्यार तिका इल्लें पेंकाट दुख पांय दुखा पाब तिका मस्तू कडेन वचूंक आसता सोलोंग आनी कश्ट जाता नेक्स्ट आमी उडपी गेल्या उडपी गितांजलीक गेल्या गितांजलींत भयण आपे लागलें आळे मम्मागे कापड काड तिका तें कापड समाधान ना ताका आनीक दिता म्हणजे ताकाय समाधान ना वय ताका ना तू कितले कॉस्टली जाल्यार ना काड म्हण मागीर हांव अशें पळोवन एक भितर वयताना पयलें आदलेंची कापडां पळय आदलीं ते ब्रॉड आनी तांचे गोल्डन वर्क घेवन ते एक म्हाका मरून कलरचे बारीक बरें दिसलें इल्लें ब्रावन आनी मरून मिक्स तें पळयलें तें दी म्हळें हाडलें मम्माक दाखय हें कापड कशें सोबिता म्हणाली पळय नेस म्हळें कोणाकी म्हण तूं नेस एक पटी नेसेतात न्ही तें नेसले उपरांत बरें दिसलें निजा की काजर दिसती नेसली न्ही तें कापड पुराण म्हणटा व्हंकल तंतू दिसतें म्हण मम्माक तितलें एप्रिशिएशन केलें इल्लें मेकअपानी पुरें करेलें हांवें तिका इल्लें बरें दिसोलें म्हण मायने कितलें म्हळ्यार वय तिका मागीर हांगा ते काले म्हणटात पुलां भशेन केसांक घालचे आर्टिफिशियल पुलां ब्रोच की काल समथींग ते पुरा घालून तिका सोबीत केलें पुराण सांगताली तुजी मम्मी आज ओकोलूच दिसता बारी सोबीत दिसता यंग दिसता म्हणून इवन तुजी बहिणी तिजी व्हडली भयण ती म्हणाली तूं बरें दिसता गो म्हणून वय तशें तिका मागीर हॅप्पी जाली ती हांवें सांगलें म्हजें सिलेक्शन पळय कशें ओके न्ही म्हणून तशें नेक्स्ट टायम म्हाका कळलें म्हण काडूंक आसल्यार तुका व्हिडिओ कॉल करता इवन म्हज्या भयणीचे काजराचे कापडी हांवें सांगलें ताका ते एक बरें कापड काडलें ते नेसलें ते सोबीत दिसतालें ताका मस्त कापड कोणें सिलेक्शन केलें म्हज्या भावान को वयगी तशें पुरा तांकां मस्त एप्रिसिएशन मेळ्ळें तशें जावन म्हज्या घरा आजुनूय कालें कोणाची कापडां आल्यार हांव तांकां मायंडान थिंक कर म्हज्या आंटीक आनी गिफ्ट दिवंक आसलें कापडां तांकां मायंडान थिंक करचें हांवें तांकां कलर कसो सूट जाता म्हजी ओनी आनी पुरा सेकेंड ओनी आनी बायरा तांकां पुराण की पास कोणी बरी ना म्हूण सांगोना सगळ्यांकी खुशी जाली कापडां सिलेक्शन केलें तशें तर दादल्या मनशानो पळया तुमी तुमच्या बायला सांगता गेल्यार बायलूच जायचें म्हणून ना तुमच्या मम्मी सांगता गी तुमच्या भयणी सांगता गी तुम्ही एक सांगता शॉपिंगाक गेल्यार वय आमी बायल मनशिले पुरो ओण घालून पळयता जावंक पुरो पूण पळया मरविनान बरें करून तांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या कापडां सिलेक्ट केल्यात तुम्ही तशें सांगा तुमच्या कुटुंबाच्या सांगात घ्या कशें जाल्यार म्हळ्यार भाड्याची एक बायल आसा कापडां काडूंक म्हणून तुमच्याकडे कॉन्वर्सेशन म्हाका भारी इंटरेस्टिंग आसा तशें पळयत आसतना आता तुमकां पळयत आसतना तुमच्याकडे एक सवाल उडवतो विचारूंक राखून आसा तुमच्या केंसा विशयान म्हळ्यार म्हजे केस जाल्यार इल्ले मोठे आसात पूण तुमी इतले बरे कन्न लांब कन्न बुरी कन्न एक हें कन्न आयल्यात केसां फाटली काणी खली केसराशी रहस्यवेणू केसराशी रहस्यवेणू पुराण सांगतात काले म्हण आतां आयला न्ही ते काले तेल आदिवासी घालतात की म्हणून
ऍक्च्युली ना म्हाका पयलें हांव केस लांब सोडीची म्हणून आशा आसली बट म्हाका ड्रामाक विग आनी पुरो दवरता मोस्ट इरिटेशन जातालें ते केस फोल्ड करून वयर दवरीचे तशें पुरो आसलें बट इल्ले पयले तेरे नांवाचें स्टाईल आहलें म्हणजे ते मागीर ते म्हजे केस मोसताले रफ आसले विग दोन केस पुरो जडले म्हजे ते हीट जाताले मस्त तशें ते नायलॉन विग ने तशें ताजे उपरांत कालें जालें म्हळ्यार हेब्बुली स्टाईल आयिल्लें सुदीपाचें म्हणून ते हेब्बुली स्टाईल केलें मुझे राज साउंड्स अँड लायट्स मूवी पळयल्यार कळटा तांचे इतलेच जाले केस म्हजे तितले आहले ताजे उपरांत आतां 4 years जाले लांब सोडया कितले येतात पळया म्हूण सांगून इतां इतले जाले आतां पेंगटा म्हणसर आहात पूर्ण सांगतात बायल मनशां पुरो हेंकां मल्ला बारपूजी निन्ने हेंचे उद्दा बारपूण म्हण हांवें सांगचें निकूल पेद्द धरात म्हळ्यार भुरगीं जाल्ल्या उपरांत केस जातात निकूल पेद्द धरात ह्यान पेद्द तुजे फ्रेश जाल्ले हांच्या तेन्ना उद्दा बारपूण तशें तुमी केसां खातीर कशें मेंटेन करतात कांय ना शॅम्पू आनी मास्क तितलेंच हांव दुसरें कांय करना तेल घालना कांय 500 वर्सां जालीं अरे वा वय तेल घालना नातलें दुसरें खंयचेय थेरपी करना कांय करना स्पा एक करता केदाळे थोड्या पटी काल जाता दगी किल्ले डॅन्ड्रफ आनी पुरो जाल्यार स्पा करता मागीर हांव दुसरें मेहंदी घालचें जावन ते पुरो कांय ना थोड्या पटी चूर हांगा सायडीन इल्ले दोळे जावन आयले ताका इल्ले काली मेहंदी घालता हांव वय मागीर म्हजे शॅम्पू लॉरियल एक्सटेन्सो तो शॅम्पू ब्रँड या प्रमोशन जावन मागीर मास्क पयलीं हांव लॉरियलाचो घालता म्हाका तितले इफेक्ट जावना आतां बायोलॉग म्हणून एक मास्क येता तें घालता मागीर सिरम तितलेंच मागीर कांय घालना हांव तितलेंच पळय देखून सड्ड कांय करूंक वचनाकात नॅचरली पळय कितें सुद्दां आसात केस आतां हांवें इल्लेशे पळयचे पडटात म्हणून वय म्हज्यांत काले म्हण सांगलें केस लांबात वॉल्यूम तितले नात पूण हांव इल्ले आतां म्हाका विग दवरीचें म्हणना आतां एक्सटेंशन इल्ले दवरून मुखल्यान टॉपर दवरता हांगा 2 एअरपोर्ट आसात ते कवर करूंक ताका इल्ले टॉपर घालून ते कवर करना हांव नॅचरली करता तुमी पळोवंक पुरो म्हणजे इंस्टाग्रामार डान्स आनी पुरो केलो तशें करेक्ट तशें आतां तुमी आतां म्हणल्यार हांवें प्रशांत विशयी उलोवन नासल्या बाले तेलीपाले सिजन आनी परत जातात पूण आतां करंटली तुमी प्रशांत सांगाता नात ताचे विशयान आमकां सांगेत इफ यू डोंट मायंड नो प्रॉब्लेम सांगेत कित्याक म्हण सांगल्यार हांव एका टिमांत 18 वर्सां जावन काम करनालो सडनली तांणी कालें केलें म्हळ्यार म्हाका इल्लें तेन्ना म्हज्या भयणीच्या काजारा टायमार मागीर डिस्क पेन आसलें इल्लें अवॉयडन्स आयलें की तांकां कालें कोणें रुमर्स दिलें की म्हज्या विशयान नेगेटीव रुमर्स तो अशें आसा म्हूण सांगून एक्चुअली ताची स्टोरी दुसरीच आसा हांव एक प्रोग्राम जावन हांगा कोडयाळ आसलो मागीर एक फुड्डाक वेट करनालो म्हळ्यार हांव मी कॉस्ट्यूम कोडयाळ एका रुमांत रेडी जावन गेल्ल्या मागीर पाटी आमी रुमाक येवन कॉस्ट्यूम काडचें म्हूण ते आमकां प्रोग्रामा कडेन गेले टॅबलो एक्चुअली ते प्रोग्रामा कडेन गेल्ल्या कडेन काल जालें म्हूण सांगल्यार ते वेज आहलें कालें जेवण आमी नाका म्हजो को आर्टिस्ट आसलो तो म्हणालो पळय इंकू नॉन वेजीन का म्हूण मागीर आमकां एम्पायर आसा स्टेट बँका लागीं थंय गेल्या थंय वचून फूड ऑर्डर केलें आमी कॉस्ट्यूम आतां म्हज्या गाडयेर येताले त्या दीस थंय कालें दुसरें प्रोसेशनांनी पुरो जातालें हाजें नवरात्रीचें एक बऱ्या डायरेक्टरान आमच्या टिमाक ताणें डायरेक्ट केलां ताजें नांव सांगना पूण गोत्ता सांग पुरो कोणाकी डायरेक्ट केला त्या मनशान म्हाका पळोवन तो म्हणालो की तो चेडवांचो येस घालून ते रोड सायड रावला आनी आयिल्ल्या बायकांक आनी पुरो रावयता आनी तशें पुरो ताणें रुमर्स क्रिएट करून व्हिडिओ काडला म्हणालो व्हिडिओ काडटा हांवें पळयलें म्हाका लज दिसली ताका पळोवन हांवें अशें बानयेन उलटें करून गेलो ताका मुखार येवन तो तितलो धैर्यादीक जाल्यार ताणें येवन म्हाका विचारलें तूं कालें करता ही कालें कितें म्हूण सांगून ताणें डायरेक्ट वचून म्हज्या टिमाच्यान ते व्हडले इश्यू केले तुमी म्हाका प्रूफ दिया हांव बेगीन सांगता हांवें स्टोरी पुरो सांगला जाय जाल्यार ते एक मेडिकल आसा कॅमेरांत जाय जाल्यार हें काडया अशें म्हूण सांगलें मागीर तितले मात न्ही रुमर्स दुसरे हांगा कोडयाळांत बरे बरे तुळू नाटकाचे डायरेक्टर टीम ओनर आसा तांचे तावनी येयला म्हणालो हांवें सांगलें तुमी पुरण कापय आनी इसार फाटल्यान उलोवचें न्ही तुमी पळयलाय दोळ्या मुखार ना न्ही तशे रुमर्स म्हज्या विशयान मस्ताना सांगता ताका हांव येस जाल्यार येस म्हणटा एग्री जाता खंयचें कामां केल्यार येस म्हणटा ना जाल्यार बेस्ट हांवें का लायकाचें तांचें एकच तुवें सॉरी सांगाचें पाटीर एज म्हूण म्हाका सॉरी सांगची गरज ना म्हळ्यार हांवें झूक करूं जाल्यार हांवें काल्याक सॉरी सांगाचें त्या देखून हांवें सांगलें आले म्हज्या पर्सनल लायफान तुमी इंटरफियर जायनाकात 18 वर्सां तुमकां कॅरेक्टर म्हणजे जज करूंक जाय आसलें इतले वर्सां जाल्लीं हांवें येदोळ खंयच्या पॉडकास्टार इतलें ओपन सांगूना पूण हांव सांगता कित्याक म्हूण सांगल्यार परत एक पॉडकास्ट जालें तुळून तान तूं युट्यूबान तेकल्यान कमेंट घाला क्रिस्तांवांत तूं आसचो एकच प्रोफेशनल आर्टिस्ट तें म्हाका मस्त प्रावड जाता पूण तुवें केल्लें ही मालतीना हाणें बरा म्हज्या टिमाच्या एकल्याचें नांव काडन आयडा केंडा गोत्ता पूण कुर्तेल म्हणालो कुर्तेल म्हळ्यार घालें गोत्ता तें एक वस्ट वर्ड बॅड वर्ड
त्या देखून हांव ताजे वयर काले एक्शन काणगोंचेर आसा चिंतलां कित्याक वता सोशल मिडियान ताणें पळयलां गे हांवें कुर्तेल कामां केल्लीं तशें सांगूं नजो न्ही आतां हांवें हे एक रोल म्हणजे एक कॅरेक्टर स्टँड अप करूंक हांवें कितले कश्ट काडल्यात कोणाक कोत्ता ते म्हाका कोत्ता म्हज्या घरच्यांक कोत्ता सांगतल्यांक सुलाभ आयांचे उमेंचे आनी पळयलां गे म्हणून ना न्ही त्या देखून कोणाक आमी काले म्हणटात रियलिस्टीक गोत्तू नासतना अंडर एस्टिमेट कर नजो कोणाकी ते म्हाका मस्तू बेजार जालें हांवें दळू आयकून ओगेत रावन सासून सोडया म्हूण पूण एक हांवें ताका धरल्यार आसा पळय नेक्स्ट मनशाक कळटा हांवें ताज्या विशयान उलटें उलो नजो म्हूण सांगून आतां ताका साद आसा की म्हजें कॅरेक्टर करून तो काड मिशे काड स्टेजीर एक 10 मिनटां रावोन दी कापड न्हेसोन हांव थ्रू आवट अड्डेज वरां रावता थ्रू आवट ड्रामांत हांव एक्ट करता पण तो 10 मिनटां रावोन दी हांव त्याच दीस एक्टींग करचें सोडटा तशें कमेंट करता तितलें दूख आसा म्हाका वय तशें सांगूं नजो कोणाक आमी आतां ओके तुवें चूक केलें की ओके तूं आपय ताजे लागीं सांग सोशल मिडियान तशें ओपन घालचें म्हूण सांगल्यार हांवें ताजे वयर रायट्स आसात न्ही काणगोचे एक्शन ताका मात सोडना हांव ते मात 100%. आणि आमी एक्शन काणगे जे मवीन बाब काल्याक सांगता गे म्हणून सांगल्यार म्हळ्यार आमी ह्या मिडियाच्या फिल्डांत आसूं आमी प्रोग्रामां करता म्हणून थोडे कडेन थोड्यांचे बेस्ट हेटेडा खातीर आतां आदल्या हप्त्यांत आमी एक व्हिडिओ घालो तातूंत थोडे कॉमेंट्स एकदम चीप कॉमेंट्स घालतात आमी एक्शन कित्याक काणगे जे म्हणून सांगल्यार काली ताचे वेळ ग्रज्ज करच्या खातीर न्ही एक दोन आमी ताचेर एकल्याचेर एक्शन काणगे ना जाल्यार उरल्यांक एक बूद येता आनी तांणी उरल्यांक तसलें सांगूंक तांणी केदाळे देर काडूं नजो कित्याक आमी पर्सनली आमच्या जिणेंत सुमार आयकलां बट आज देवान सर्वांत वयर काडून आमकां आज हांगासर हाडपा वयला आनी कोण फाटल्यान उलयतात पळय तांचे लायफ देव तांकां दाखोवन दिता म्हणल्यार कित्याक म्हूण सांगलां म्हाका सांगलां म्हज्या टिमाच्या न्ही ताजी गरज ना आमी डायरेक्टर आमी कशें एक कॅरेक्टर चेंज करता कितले जाण आर्टिस्टांक घालता मागीर एकलो म्हणालो ताज्या 3-4 आर्टिस्टांक रेडी करता म्हणालो म्हाका कुशीत 3 न्ही 40 करून दी म्हाका कुशीत पूण हांव मारवीन शिरवा कोणाक जावंक जाता की ना न्ही हांवें केल्लें हांवें तें काले म्हणटात गश्टिल्ली वाट हांवें झरयल्ली वाट हांवें कितले पळय त्या ड्रामाक हांवें त्या टिमांत कितले हें केलें म्हळ्यार म्हजी घरचीं फंक्शनां सोडल्यांत फेस्ताक मात्र एक रजा खंयचे क्रिस्मस एक करेक्ट सेलिब्रेशन करूंक ना खंयची काजारां ना फॅमिलीची वेचें म्हाका जायना प्रोग्राम तूं केदाळे वेळा बिजी आतां हांव फ्री आसा पुरा प्रोग्रामा फंक्शन एटेंड जाता हांव हॅप्पी आसा फ्रीलान्स एक्टर हांव आतां कोणी आपल्यार म्हजें पेमेंट सांगतात विदावट हेजिटेशन म्हाका दितात पळय एक ड्रामांत म्हाका एक 1,500 मेळचो जितूंक म्हाका 5,000 मेळटात म्हाका मेळचो 1,500 मागीर एक इल्लें हांव सोडटाना म्हाका एक इन्क्रिमेंट जावन 1,800 म्हाका मेळटले 1,800 हांवें एका म्हयन्यांत एक 20 शो करन न्हीद सोडून हांवें कामय सोडलें लेक्चरींग हांव पूर्ण प्रज्ञा कॉलेजींत कंप्युटर सायन्स लेक्चरर जावन आहलो टिचींग फील्ड सोडलें हांवें ड्रामा खातीर फूल टायम म्हाका दिवचे वय कित्याक म्हळ्यार न्हीद पावना सकाळीं येतना 4 वरां 5 वरां सकाळीं सगळी रात वय ड्रामा जावन खंय पयस आसतात एका वाटेन दग सोसूंक जायना तितलें आमचे लेडीज रोल विग्गनी पुरो घाल्ल्या उपरांत दारा व्हडलेंत हांवें फस्ट दिसाचें निकूल ओणेस्कोर जिना मारलें जी फॅन उंजी करलें म्हणून म्हाका फस्ट सांगचें आमच्या आर्टिस्टांनी मारवीन ही पंडा ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ हांवें वचून रिक्वेस्ट सर ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ करलें ते म्हजें हें उतर आयको दुसऱ्यान सांगलें कोणी हाडना हांवें सांगलें रप्प वचून एक कोणाचें घरचें म्हणी एक टेबल फॅन हाडून कनेक्शन करून दवरतात तशें पुरें आसलें तितलें करन हांव घरा वचून न्हिदोवन सकाळीं 8 वरार उठाचें 9 वरार हांवें कॉलेजींत आसाचें उडपी वचाचें म्हाका शिरवंतावन तशें अर्द्या न्हिदेंत बाईक करवेचें तें कालें जाल्यार देवाचें देन म्हाका येद्दोळटलें खंयली इन्सिडेंट्स जावन देवानात राखला म्हाका सो तशें पुरा कश्ट काडनाहलो ताजे खातीर हांवें सोडलें आतां तितलें पेमेंट हांव 20 ड्रामा करच्याक एक 5-10 हजारांक एक 4-5 शो म्हाका म्हयन्यान मेळ्ळ्यार हॅप्पी न्ही करेक्ट तुमी आतां तितलें पुरो जाता ड्रामा जाता ताचे उपरांत आतां तुमी एक 20 फिल्मां केली म्हणून हांवें आयकलें ती फिल्मांची जर्नी कशी आसली आनी फिल्मांत तुमकां कशें ट्रिटमेंट आसलें ताचे विशीं दिलें सांगतात फिल्म म्हाका पयलें ल्हानपण एक आशें मुवी पळयता म्हाका एक फावटी व्हडल्या स्क्रिनार येजे म्हाका अशें चान्स मेळटा आता फ्लायटां वेतना वयतना हांव घरांत हांग येता हांवें केदां यान येवपाक उलयलो नेट्ट म्हणून जेट एअरवेसांनी प्रास आतां कितलें म्हळ्यार म्हजें आतां 30 राउंड्स प्रोग्रामाचे जाले भायल्या गांवाक इज्रायल सोमेत वचून इज्रायलची स्टोरी सांगता मागीर तशें इज्रायलाक वचून आयलो हांव पुरो देवाच्या दयेन म्हाका एक विदावट एनी सिंगल रुपी हांव म्हजे काली खर्च घरांतून एअरपोर्टा वयसो मात्र मागीर पुरा खर्च तांचो फ्लायटार बसून थंय वचून फाटी येता म्हणसर देंवता म्हणसर सो म्हाका तशें जालें फिल्मान ती तशें जालें म्हाका एक पिक्चरान एक्ट करचें म्हणून सो फस्ट एक पिक्चर आयलें फस्ट मुवी म्हजी रायट बोका लेफ्ट नाडूट कुडोंजी म्हणून तुळू ते कॉमेडी पिक्चर आहलें तांचो एक कॅरेक्टर मेळ्ळो
कॅरेक्टर म्हळ्यार म्हाका खंयचे सूट जातात त्या टायपाचे कॅरेक्टर दिवचे इल्ले गर्लिश करचे गे कॅरेक्टर तशें पुराय म्हाका मेळटले बट कॅरेक्टर खंयचे जालें कितें म्हाका पेमेंट मेळ्ळें जाल्यार म्हाका तितलें मतलब सो हांव ते करतालो व्हडल्या स्क्रिनार येता बारीक अशें हांव पिक्चरांत आयलो न्ही म्हण तशें म्हणून म्हाका काय कोता डिमांड म्हाका करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सांगल्यार म्हाका ल्हानशे कॅरेक्टर काप येतात हांव ओके म्हणटा आनी करता ऍक्ट करता आनी येता म्हाका त्या पिक्चराची स्टोरी कोता डायलॉग दिलो की हां सांगलें आयलो म्हाका त्या पिक्चराची स्टोरी कोता म्हाका कळचें कितें एक तर प्रिमियर शो नातल्यार Movie पळयतना मुवी पळयतना कळटा हो अशें अशें येता तातूंत म्हाका खुशी दिल्ली मुवी राज सावंड्स अँड लायट्स एक मागीर एक सर्कस रुपेशाची ते मस्त म्हाका रेकग्नेशन मेळ्ळें ओ हीर तेदोळ म्हणून हांवें पिक्चरान ऍक्ट केली हीर उरला म्हाका ते आमेर पोलिसान स्वामीजीचे रोल केले पेट्ट कमी म्हण एक मुवी तांचे डॅन्सराचे केल्ले सुमार मुवीन तशे कॅरेक्टर केल्यात मागीर कोंकणी आळशी रेडे गॉडविनाची मागीर एक सेकंड मेल्विन पेर्नाल आनी रायनाची नेक्स्ट मुवीन ते ऍक्ट केले एकच सिंगल एक डायलॉग असो रोल ओके वॉट एवर आय फील हॅपी कित्याक म्हजे नंबर ऑफ काउंट्स सर्ट जातात हांव इतल्या मुवीन ऍक्ट केला म्हणून करेक्ट म्हाका थ्रू आउट कॅरेक्टर दी म्हाका अशें हायलायट जायचे ते हांव काही एक्सपेक्ट करना देवाचें जायन फ्युचरान व्हडली मुवी मेळोंक पुरो मुज्यात कॅरेक्टर वयर मुवी बेस करून की पुरो ताका राखून आसा नो प्रॉब्लेम आय हॅपी मागीर दिल्ले पेमेंट काणून येता उणें जाल्यार हांव सांगता म्हाका इतले म्हजे गाडी असो करता एटलिस्ट ते म्हण दी ऍक्ट केले नाका सोड करेक्ट कॉस्ट्युमाचे दी फर्स्ट हांव म्हाका कॅरेक्टर सांगतना कॉस्ट्यूम तुमचे गी मुजे गी मेकअप आर्टिस्ट कशे असतात ते पुरो हांव डिस्कस करता मागीर ट्रॅव्हलिंग थोड्या जाणां गाडयो धाडटात थोड्या जाणां म्हजी गाडी आसा हांव तुमच्या टायमार येता गाडयेचे एक्सपेन्स दे म्हळ्यार दिता तशें कांय करना भाई म्हाका कोणी ना नी कात कोर्रे आपोजी पो येयना कर्मद एक्टर तशें कांय म्हणना म्हाका रेस्पेक्ट दी कित्याक म्हळ्यार म्हजें कॅरेक्टर तशें हांवें आनी बॉन्डिंग इज लॉकआउट तशेंच धरलां त्या देखून म्हाका आतां खंय गेल्यार कोणी म्हाका रेस्पेक्ट करतात आनी खुशयेन उलयतात हांव म्हळ्यार मस्त लायक पुराणा की तशें तशें म्हणटा तुमी आतां मोदें उलयतना म्हाका सांगलें इस्रायलाची काली काणी आसा आमी सांगून सो लेट्स टॉक अबाउट इट आले गल्फाक हांव मस्त पटी गेला प्रोग्रामाक गेला आनी हांव कामाक गेला इस्रायलाची स्टोरी काले म्हण सांगल्यार म्हाका एक बारीक खुशी इस्रायलांत एक सायबिणीची इमाज मेळटा ती कलर चेंज जावनची ती एक हांवें म्हज्या नेबराच्या घरा पळयली विचारलें खंय दोन हाडली हे इस्रायलाची म्हाका एक जाय आली म्हण ते मागीर हांवें चिंतलें म्हजो एकलो कारकोळ्याक इनवांचो फ्रेंड ताणें अशें उलयता ताका एक फोन आयले मुलांचे एक्टर उरले पातेरले येर म्हण एना फ्रेंड इस्रायल दार म्हण ती क्रिस्तांवची ती काय तें काम करताली अरे ते बरपेर मोजी नाल तिंगोळ अशें म्हण ताका टप्प उलयलो रप्प काल सांगलें गो तें बाये म्हाका एक येताना एक अशें इमाज हाड कितले पयशे जाले म्हणून दिता म्हाका ती इमाज जाय जे कलर चेंज जावनचे अशें म्हणून सांगलें तिणें जायत म्हळें आनी बिरमो तिणें हाडल्या येताना वय इमाज हाडल्या वय ती तो म्हजो फ्रेंड फोन करलो मारवीन ही पांडीना गिफ्ट बायदन बाले येता आपूण म्हण 2700 समथींग काले गेले पयशे सोडू नाका पूण हांव बिग थिंग ती हांव कोण म्हूण गोत्तना म्हाका ती कोण म्हूण गोत्तना इवन ती मेळ्ळो ना म्हाका आण दिताना ते म्हज्या फ्रेंडान ताण दिली हांवें ताका पयशे दिले तशें वय पूण आण हांवें घराच्या म्हाका भायर सोकेंत दोरीजे म्हण आहली हांवें एक कलर आयलो हाडटन एक कलर नेक्स्ट कलर केदाळ चेंज जाता म्हण राखून वतालो सायबिणे वाती धरले मागले म्हाका खुशी इस्रायलाक तेदाळ टूर आनी बरली 1 लाखाक पॅकेज जालें हांवें सांगची 1 लाख केदाळ जाता म्हणजे लगे नाटकांत 1,500 ओट्ट केल्यार जाता गी म्हाका दुसरोय करसा म्हाका एक पट इस्रायलाच्या गांवाक येजे पळयजे म्हणून म्हाका आशें म्हळ्यार देवा लागीं मागतालो म्हाका तितले पयशे जमो करे हांव पयशे दिवन म्हणी एक टूर वेता देवाचे प्लेस म्हणून आतां मुस्लिमांची ती हज्जाक वेतात पळय तांकां एक ते एक लायफांत व्हडले लास्ट पळय म्हाका तशें तें फील जालें इस्रायल एक देवाच्या घरा वचूंक इमिडिएट इमाजान विदीन 1 की 2 इयर्सा भितर म्हाका फोन आयलो इस्रायलांतल्यान अशें अशें एक प्रोग्राम आसा करतात की म्हण हांवें पेमेंटाचें आनी कांय डिस्कस करूं ना येस म्हूण सांगूनच चडलें वय कॉमेडी स्किट येस म्हूण सांगून चडलें मागीर म्हजे वाटतं दुसरे कोण आर्टिस्ट आसात DJ सुजय मागीर रोशन बेलमन ऑलविन दांती आसा तुमी एक टीम करन एक कॉमेडी स्किट आनी पुरा करया तुमी स्क्रिप्ट बरया म्हण जायत म्हळें पुरो येसत म्हळें हांवें इतले व्हडले ऑफर आयला मागीर ऑलविन दांतीक संजय भैया तिकला म्हण आमी एका वचनांत उलो मास्टर जाल्यार कोणाच्या मुखार हांव ताका रेस्पेक्ट दिता सांगलें ए भैया तिकला इस्रायल ऑफर बायदन तिकला म्हण आमचो एक स्पॉट आसा तो आतां पॉडकास्ट पळय तो आसता गॅरंटी वो स्पॉट म्हणून वय तशें मागीर ते वचून उलयल्या अशें अशें आसा या आमी या अशें म्हूण सांगून म्हजें आनी ताजें कशें बॉन्डिंग म्हळ्यार एक स्क्रिप्ट आमी ए मारवीन इनी भैया स्किट्टून बलया म्हणचे ओ स्किट जालें ओ कॉस्ट्यूम पातोन म्हणचे
म्हणजे सीरे पाहतो न्हू म्हणजे ड्रेस पाहतो म्हणजे ते काणून गेलो मग गेल्या उपरांत मेकअपा बसला हांव फर्स्ट मेकअपा बसता तो थोडे पटी MC करता प्लस वय सांगायचा करेक्ट ಏನ ಸ್ಕಿಟ್ ಏನ ಬಗ್ಗಲ್ನು ಫನ್ ಮಾರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾನ್ ಕಂಡನೆ ಈ ಬುಡೇದಿ इंचेंचे मालपोडी इंचेंचे बालाम थंय वेताना स्क्रिप्ट सोड दुसऱ्यांत कॉमेडी जाता आमची स्पॉट कॉमेडी आणि ताजे तो म्हजे वाटू कम्फर्टेबल हांव ताजे वाटू कारण सांगला तो आन्सर दिता तोच आन्सर ती केमिस्ट्री तुमच्या मध्ये होय आसा. तशी आसा गंमत आसा ओके. तशें जावन तो MC म्हणलो आमी गेल्या पुरा ऍक्टिंगाक गेले इस्रायल गेला फर्स्ट वेताना थंय कालिंग प्रॉब्लम जाले बॉम्बे एअरपोर्टात हांव पाटी येयला पाटी म्हणल्यार थंय बॉम्बेत रूम केले ते नेक्स्ट डे फ्लायट आयले कालिंगी ते फ्लायटाचे मिस्टेक जावन तशें जालें कनेक्टिंग फ्लायट टायमार नासले कालिंग एक मिस्टेक आसली ते म्हाका सारकें उडसना 2017-18 अनकोंडा गेले आमी सो अशें पुरो जावन मागीर लास्टाक फायनली वचून इस्रायल पावल्या इस्रायल पावन 10 डेसाचे टूर आमचे ते 10 डेस आसले थंय आनी बरें ट्रिटमेंट केलें इस्रायलकारांनी खावच्याक जेवच्याक आनी फ्रुट्स बरे फ्रुट्स तांचे येवंक पाटी येवंक मनूच नासले तशें पुरो जालें ते सायबीणीश जायना इस्रायल पावलो विदावट एनी म्हजे पयशे खर्च नासा पळय म्हाका एक आर्टिस्ट जाल्यार हांव म्हाका इतलें प्रावड फील जाता की म्हळ्यार गेलो सकट जागे पळयले हांवें देवाक क्रुसिफायज केल्ले आनी हे पोंडू मागीर ताका काय म्हणटा तसं फोवी स्नान दिले तेही तांचो ड्रेस घालून वचून एकलो म्हणालो ते तांचे करन्सी नासली म्हजे लागीं तो म्हणालो तुका वचोंक आगी म्हण ते एक लोबा भाशेन ड्रेस दिता भोंवतीस दिताना तो वचून त्या आनी तूं पाद्रा बसता ब्लेस करून वय वय त्या न्हंयत वचून बुडोवन 3 फुटी बुडोवन ताणें म्हाका मागणी केली ते म्हाका मात एकले चान्स ताणें पयशे दिले ताजे तो ड्रेसांनी किया म्हज्या लागीं घरा वय मागीर डेड सीक गेल्या तांची माती हाडली आनी किया आनी ते उदक पवित्र उदक तेय आसा म्हज्या लागीं आनी किया आनी वायन तांचो तोय आसा आनी किया इतले वर्सां जाल्यार हांवें दवरला तसोच तशें म्हाका ते एक जालें मागीर थंय गेल्या उपरांत काल जालें आमचे तो ऑलवीन सर हे म्हणालो म्हजे वाट एक्ट करूंक म्हणून MC एकलो नांव सांगा हांव तो काल जालें तो लास्ट मोमेंटाक आमी गांव आनी ऑलवीन सर सकाळीं जालें या भोंवंक या खंय वेचें तेणें आमकां तेणेन लागींत काल तें नांव आसा म्हाका उड आसना त्या प्लेसाचो थंय जालें एक हॉटला वेचें तें भोंवंक वेचें एक रावंड मारून येवचें तशें पुरो आहलें प्रज्योत देसाय आहलो आमच्या वांगडा तशें मागीर तें पुरो जावन पुरो जालें मागीर ताजे उपरांत येवचें रुमाक एकलो मनीस मात्र काल एक इयरफोन घालून पोदांत आयकोन आहलो म्हळ्यार प्रॅक्टीस करनाहलो तो येवंकूच ना ताका आमचो तो लास्ट मोमेंट हेंका आपोजी म्हणालो ऑलवीन सरान पाप MC म्हळ्यार तो कांय प्रिपेर करना तो काले जस्ट एक ताजे काले हायलायट्स मात्र विचारता खंयचे प्रोग्राम काले ताणें तें करना प्लस म्हजे वाटो स्किट करना म्हजो एक सारी चेंज करचो डान्स आहलो तो करना इस्रायलांत इतले हिट जालें गे ते प्रोग्राम अजुनूय म्हणटात तुमी आयल्या जाल्यार हिट ते कदळाय जावना म्हूण सांगून ते एक हॅप्पी आहा आनी त्या गांवाक वचून हांव पावलो पळय बारी खुशी जाली आनी पार्टी येताना मात एअरपोर्टान म्हाका इतले झडपी लागी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पासपोर्टान पुरो गल्फाचे स्टॅम्प आहा एक 4 जाणांनी येवन क्वेश्चन तूं हांगा खाला केलो थंय खाला केलो म्हाका एन्क्वायरी म्हजी बॅगांत पूरा ओपन करून घरा येताना पूरा म्हजे फेविक्विक गम जावन दी काले जावन कॉस्ट्यूम जावन दी आनी ऑर्नमेंट्स सेपरेट चेक करन म्हाका एक तांणी पुरा काड नागडो करून मागीर पुरा बेल्ट पॅन्ट शूज पुरा काड म्हळ्यार गल्फाक हांव काला गेल्लो म्हणून इस्रायल वता आसतना सेपरेट एक पासपोर्ट एक व्हरतात उरलाचे उरूंक मागीर लास्टाक हांवें सांगलें आय एम अ डान्सर म्हळें हांव हांगा ट्युरिस्ट जावन आयिल्लो प्लस एक फॅमिली गॅदरींग आहलें तें हांवें डान्स केलो तशें म्हण सांगलें तशें मागीर कशेंय बॉम्बे एअरपोर्ट येवन पावतना श्वास काडलो हब्बा पावलो न्ही म्हणून तशें जालें आनीक हांव आतां तुमच्या करंट सिट्युएशनाक तुमी साबार रोसांनी जावन दी कार्यांनी वोजांक आनी पुरो डान्स करचें ते कॉस्ट्यूम घालचें आनी पुरो पळयलां ह्या फंक्शनांनी अर्ले एक कॉस्ट्यूम घालून अर्ले परफॉर्मन्स दिवची आयडिया खंयच्यान सुरू जाता ते कशें स्टार्ट जाता ॲक्च्युली आमच्या गांवांत शिरवंत स्टार्ट केला आमचे यूथ आसात रोसाक वोजे आनी वेताना लायक पयलें वोजे नातलें रोस रोसाचे एक ब्लेसिंग जाल्या उपरांत न्हवरो न्हांवंक वेताना म्हजें एक परफॉर्मन्स म्हूण आहलें अशें हांव हिंदी हांव शिरवंत शांताबाई म्हणून बारी फेमस म्हळ्यार शांताबाई डान्स आलो मराठी ते हांव ताजे कॉस्ट्यूम कच्चे घालून लावणी वय तें घालून हांव करतलो म्हाका शिरवंत शांताबाई तूं म्हणटाली खंय गेल्यार कोणाच्या रोसान चेड्यांच्यान शांताबाई हांव ते वय ते डान्स करनालो मागीर वोजें स्टार्ट जालें वोज्या वट्टूक हांवें गुरकारन जावन वेचें इल्लें कॉमेडी उलोवचें तशें आहलें आतां तेंत कंटिन्यू जाता आसा लायक खंय जाल्यार म्हाका एक आतां ह्या पटी हांवें डिसेंबर 25 जावन जानेवारी एंडा म्हणसर सादारण एक
13 रोस केले हांवें वाव वय अहा. काली शिरवंत मात न्ही कारकोळू आजेकार मागीर बेळमाण त्या सायडीन सुमार म्हाका ह्या पटी मस्त रोस मेळ्ळे आनी बरें पेमेंट मेळ्ळें अहा. त्या देखून हांव हॅप्पी थोड्यांनी रोस आनी परफॉर्मन्स पळोवन काजरान ती बूक केले अहा. जशें वोकल साडून असो येता त्या गॅपार एक डान्स परफॉर्मन्स तशें पुरो करून ते एक लायक इल्ले जनाक काले म्हणटात लोकांक इल्लें एंटरटेनमेंट करूंक Correct. लायक वजें हाडचें तेंतने कुवाळे गडाई तेंत ओन हाडचें ताजे मदें थोडे आरबी येतात थोडे इल्ले ते पुरो एंटरटेन ताजे मदें मुजे एक गुरकार्न जावन Mhm. गुरकार आनी गुरकार तो कोण काले म्हणून ಗೊತ್ತು ना स्पॉटर तू लोंचे ते इंत एमसी वयर डिपेंड एमसी कसो आसता Correct. ताजे वयर ताचेर डिपेंड depend असता. वय ते ती इल्ले हांवें कॉमेडी इल्ले क्रिएट करन मागीर हें करचें Correct. ऑलविन सर आनी ताजे भाव आनी भयण तशें पुरो आसल्यार आसा पळय ते स्क्रिप्ट जायजेत म्हणून ना ते तुमची chemistry. वय लायक तांचे तेन्ना आमी सुमार प्रोग्रामाक गेला ऑलविन सरावट एक्चुअली म्हाका काले म्हळ्यार शिरवांत ऑलविन सराचें नांव काडटाना म्हाका उडास आयलो शिरवांत तो म्हजो नळामंत्र इंट्रोड्यूस केलो गुरू सरल्या उपरांत शिरवांत मस्त हें आहलें लायक क्रिस्तांवांचे सपोर्टीन आसलो म्हाका मस्तू आसतना ऑलविन सरा कडेन डिस्कस करतना तो म्हणालो तूं कोणाकी कांय बी नाका तुका कालें करूंक तूं वच तुजें लायफ तूं पळयतय कोणी कालें सांगून हांव आसा तुका ऑलविन सरान ह्या विशयान म्हाका मस्त सपोर्ट केला अजुनी इवन ताजी बायल जाल्यार मस्त बरी ती म्हजी व्हडली फॅन ती परफेक्शन मार्विन नांगी मार्विनांतल्या काल्याक वयचें नाटक पळोवनचो तशें तितले फॅन ती ऑलविन सर म्हणटा एन्ना बुडीत येना नांडला बुडवल मार निनान तशें तशें पुरा गम्मत उलें तें आसता मागीर एक पटी कातारान घाल जाल्यार आमी प्रोग्रामाक गेल्या कातार विल्फीन नायटाचे प्रोग्राम मीनाबाई तिचो पूत आनी पुरा आसली ते एक आमचे कॉमेडी स्किट्टाले हांव ऑलविन सर आनी रॉयस्टन बलकुंजे तो आतां दुबय आसा तोय बरो कॉमेडी एक्टर आमकां तेगांक आमी टीम करून आमी थंय गेल्या स्किट्टांनी पुरो जालें मागीर पार्टी येताना तांची इल्ली काताराची करन्सी आहली तो रॉयस्टन म्हण आमी इल्ले तेणे इल्ले एअरपोर्टांत ड्युटी फ्री इल्ले सोऱ्याचे ते पळोवन ताल्ल्या ताका तो म्हणलो ऑलविन सर म्हणल्यार रॉयस्टन म्हाका भूक लागता हांव थंय काले फूड काडूंक वता अशें पिझ्झा की काले बर्गर काडूं जाय तूं वच म्हळें ताका सोडलें हांव मनी यो ऑलविन सर म्हणलो इंदया ಒಂತೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಯಾ ದಯ ಬತ್ತವು ಮೂಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಗ್ರ ಹಾ ಮಳೆ ते एक हे आहले रेस्टॉरंट आहले गेल्या ते वचून इल्लेले आमी दोगांनी मारले मार आमी एअरपोर्टान बोर्डिंग पास आनी पुरो जालें ऑब्वियसली ते आमी थंय आहलेले वय फ्लायटाक मासोडो थंय अनाउन्समेंट मर्विन अरान्ना ऑलविन दांती रॉयस्टन ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊಡುಂಗ್ ಜಲ ತುಮಿ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಸ ಅಲಯ್ಯ ಎಂಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಪೋಯ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುನಿಯ ಈದಾನ ಮೂಲು ಕತಾರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಮುಂಚಾವೆ ತಕ ಇಜ್ಜಿಯ ಉಂತ್ಯ ಕೇನುಂಡೆ ಮಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಮಿ ಪಿಯೋನ್ ಜರುತ್ತ ಸ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಉಂಟ ಇಜ್ಜಿಯ ಮಾರ್ವಿನ್ ಸರಿಕೆ ನಿರೆ ಬಲ ಮಣ ಪೊಳೆತನ ಹೋಯ್ देवा म्हज्या वो रॉयस्टन आगी वो आडूंक गेला आमचे 2-3 पॅक जाले करन्सी काबार जाली या पळय मारे फ्लायट बुर्द पडटा ना हांवें सांगलें बुर्द पोवपाचेर जाय पण बोर्डिंग पास जाता कुलेतोन ते पोवडू अशें म्हळ्यार मागीर काणगोन म्हज्या म्हाका ट्रॉली काणगोन धांवो जाता की एक ल्हानशी ट्रॉली आहली प्लस तांतू बॅग पातोन बल्प बल्प सोऱ्याचे बाटले पुरो बल्प बल्प तो दवलत म्हाका पुरो सादारण मुक्काल म्हणसर अर्ध्या वाटे म्हणसर ती सोदून आयल्यांत मॅनेजरांनी पुरो आर यू मर्विन येस येस वसा वसा तुमकां फ्लायटाक लेट जालें वसा वसा वचून आमी भितर पांय धरून बागेल डार्क घाले आमी बसून हब्बा म्हणून वो ट्रे काणगोनूच आयला रॉयस्टन तितली गंमत आहली अयो ते एक कातारच्या एअरपोर्टाचे मेमोरी हें करूंकूच ना आमी एक हप्तो तेंत फ्लायटार देंवता म्हणसर नाना बडची मारे गंगा सारा परपून बेरा म्हणून तुम्ही हे पुरा सांगतना की त्या आमच्या ऑलविन मास्टराक ऑलविन दांतीक हांव बऱ्यान वळखता आनी तांचो तो ताळो आसा पळय तो म्हज्या ब्रेनान तो काले म्हणटा तो फिक्स जाला तो खंयच्या कितल्या जाणां मदें जाल्यार म्हाका तो लायक आय कॅन अंडरस्टँड तशें तुमी हे पुरो उलयतना आय एम जस्ट इमॅजिनींग ऑलविन दांतीन काले पुरा सांगता तांच्या टोनार ते ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಚಿಂತನಂದು ಮಕ್ಕ ತಕಾವೆ ಗಳಿತ್ ತೆಟ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮನ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವ ಮಾರೆ ಏರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ವಿನ್ ಪನ್ಪೆರಿ ಕೇನ್ दोन पुटी हांवें नेग्लेक्ट केले तट अंदो मारे पोय ताण आमी ट्रॉली काणगोन दोनचे सीन तो ये काले बर्गराची प्लेट ट्रे काणगोन बिरमो ते KFC घरांची प्लेट ते फ्लायटा भितर हाडून आयला तो तरी गंमत आहली ओ म्हजे जिजू हांवें हांगा बसून एक 72 एपिसोड शूट
72 एपिसोड शूट केल्यात बट इतले आज मुशार आसा पण दंबदुरा इतले हसो ना ओ माय गॉड हांव चिंता हांगे कट करी जेवण पडटा तुका हांवें स्टेजीर पळोवन तुमचे ड्रामा युट्यूबार पळोवन हांव मुस्त हसली तशें म्हणटाना आमचो टायम सांगता की काबार जावचो टायम आयलो इतले बेगी जालें? 1 घंटो जावन आयलो उलोवंक साबार संगती आसा तांकी आनी आयच्या दिसा तुमचे खातीर हांवें इतल्यान मागचें की जे कश्ट तुमी काडलात जे दूख तुमी काडला तें पुरो तो बाळोक जेजू सुखान बदलून दी तुमची कितें स्वप्नां आसात लोकांक आज म्हणचे तुमी इतले हांसयला इतले सगळी वाट तुमी चलोवन आयल्यात आनी मुखली वाट कितें आसा जेजू तुमच्या मस्तू आशिर्वादान घालना तुमचे तावन आमच्या लोकांक आनकी चड आनी चड एंटरटेनमेंट मेळोवन दी म्हणले तुमची आशा तुमकां बरी भलायकी मोतीक समाधान आनी तुमी आशेला मागले पुरो तो बाळोक जेजू दिवन तुमची जिणी नंदन जावन दी म्हणून सर आमच्या विक्षकातर्फे तुमचे खातीर हांव मागता थँक्यू सो मच कित्याक म्हण सांगल्यार म्हाका हांगा केदाळे बिकार नाका टिगरची एज म्हण एणें तर पाशार जाता हांव प्रोग्रामाक आनी वेता थोडे कडेन म्हाका हांगा एज एक पर्टिक्युलर डे एज देवा लागीं मागाचे बसून हे पासकंटच्या टायमार ती एज म्हणून म्हाका मस्त अशें आसली कित्याक हांव तें मागल्यार म्हजी मागणी मना भितर सांगचें म्हजें दूख देवाक मना भितर देवाक गोत्ता म्हजें दूख जाल्यार तें येवन मुखार बसून मागचें पूण ताज्यात पांयां तळा बसून 4 लोकांक कळच्या परी एक काले ओपन सांगचे भशेन ताज्यात पांयां तळा म्हाका मेळ्ळें पण हाजे व्हर बाग म्हाका ना म्हण चिंता हांव मस्त देव पर लिजा बाई तुमचे पुरा पॉडकास्ट एपिसोडी हांवें मस्त पळयल्यात कित्याक हांगा आयली गेस्ट ओपन अपूल येता हांव येद्दोळ पॉडकास्टान इतले ओपन उलो न्ही एंत फर्स्ट टायम जावन दी लोक अर्थ करता म्हजे चिंता हांवें एकच सांगचें आर्टिस्टांक केदाळे रेस्पेक्ट दिया डिग्रेड करनाकात कित्याक म्हण सांगल्यार पर्सनल तांचे लायफ मुखल्या स्क्रिनांत न्याय जावन काल एक्ट करतात ओके ती करतात फाटल्यान तांचे इल्ले प्रॉब्लेम आसता कांय कश्ट आसता कश्टां खातीर कालें करूंक पुरो ओके वॉट एवर ताकाय तुमी सपोर्ट करा म्हणून म्हजी एक आशा तितल्यांत येद्दोळ म्हाका पाठिंबो बरो दिला क्रिस्तांव लोकांनी जावन दी या दुसऱ्या कम्युनिटी लोकांनी जावन म्हाका मस्त पाठिंबो दिला आनी मुखारी तशें पाठिंबो दिया आनीकय तुमची प्रोग्रामां आसल्यार म्हाका विदावट हेजिटेशन म्हाका बूक करा हांव नॉमिनल रेटाक करता कित्याक म्हण सांगल्यार म्हजे डेली ब्रेड येता आतां दुसरें कांय ना त्या देखून म्हजी मस्त आशा आसा लायक मेकअप आर्टिस्ट जाय जे म्हजे ते मसाला पावडराचे करिजम म्हाका यूट्यूब चॅनल युनीक करिजम ऑलमोस्ट म्हजे कशें करता आतां इंस्टाग्रामान पळोवंक रिल्स ते नवे रिल्स आयले पुराण करतात म्हजे जावन 6 months 1 year जाल्यार हांवें ते रिल्स करून पोस्ट करचे तशें आउटडेटेड जाल्या पूण लोक म्हाका आनी रिसीव करता त्या देखून तशें म्हजें मस्त लायक ड्रिमात ह्या वर्सा पुरो हांवें स्टार्ट करचें म्हूण चिंतलां तेंत बाळोक जेजूचे सायबिणीचे आशिर्वाद ह्या लोकांचे म्हाका पाठिंबो सपोर्ट मेळ्ळ्यार खंडी जावन हांव बरो जाता म्हणून हांव चिंता स्पेशली इन्फिनिटी श्राइन इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट आणि हांगासर अजापा सदांच म्हणल्यार बरी जातात जावंक पुरो म्हणजे एक टर्निंग पॉयंट आनी स्टार्ट जावंक की पुरो गॉड नोज येस येस Yes. थँक्यू सो मच तर मरवीन बाब तुमकां संदेश तुमी येदोळेचो सांगलो बऱ्या तरान आर्टिस्टांक इल्लो मोग दिया तुमचो इल्लो सपोर्ट असल्यार आमी कितेंय करूंक शकता आमचे आर्टिस्ट तर इतले मुशेर आमकां बरें हांसयला मुखल्या दिसांनी म्हजो तुमचो सगळ्यांचो इल्लो पाठिंबो तांकां दिवया तांची दुखां पुसच्यांत आमचो एक हात पावोवन दी म्हणलीस आमची आशा तर मरवीन बाब सर आमच्या विक्षकातर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू तुमकां खुशी जाली म्हणून पाती येता मस्त खुशी झाली पूण 1 घंटो इतलो बेगी जालो की म्हणून म्हाका तें घंटे वयर राग आयलो आतां आनी की बसून उलय आमी जागे जाता तशें जाता करेक्ट तर नेक्स्ट एपिसोड म्हळ्यार काले म्हणे आसतले मुखार देवाचे प्लॅन आसतले तर मोगाच्या विक्षकान तुमकां कसो लागलो हांवें आज हांगा हांसोंकी हांसल्या थोडी तांच्या काणी येतावन रडोंकी तांणी आमकां केला सो आयच्या दिसाचो एपिसोड तुमकां पसंत जालो जाल्यार दया करून शेअर करा कित्याक तांचे कश्ट सगळ्यांक पावोवन दी तांचे हास्य आमी पळयला बट त्या हास्या फाटल्यान आसचें तें दुखी लोकांक कळोवन दी कोणें पुरो तांकां दुख येयला तांकां इल्लें रियलायज जावन दी आनीक एखाद्या वेळार कोणाची जिणी आमचे तर बरी जाली जाल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक बेसाव तर येवच्या हप्त्यांत बऱ्या आनी एका व्यक्ती सांगता तुमच्या मुखार तांची काणी काणून हांव येतली तवळ पर्यंत कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया आनी कितें तुमकां बरें लागोना बऱ्या उतरांनी तिळसिया एब्युजीव लँग्वेज जावन दी पाड उतरां दया करून नाकात कित्याक कोणाक दुखोवची उतरां आमी उलोवची नाकात तर परत मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं